नमस्कार. 3 मे 2026 ह्या दिसा नीट ही परीक्षा देशभर जाहीर जाल्ली. तर आमकां दिसता की आज हे एक दुखद अशें कृत्य किंवा दुखद घटना ही आमच्या दोळ्या मुखार आयल्या, ती म्हणजे पेपर लीक स्कॅन्डल. तर 22,80,000 सुमार भुरगे जे नीट एस्पिरंट, म्हणजे एक वर्सभर ते भुरगे आपले कश्ट आणि आपल्या परिश्रमान ही एग्जाम दिवपाक आतुरतेन वाट पळयतात. तर आज तांच्या पदरान ही आज दुर्दैवी घटना अशी म्हणजे पेपर लीक. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजे NTA म्हणटात आमी ताका. तर ह्या NTAन आज ही एक अशी कृत्य घडला जातून आमकां दिसता की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद म्हणून आमी ताजो खरोच निशेध करता. कारण भुरगे जे मेडिकल किंवा पॅरामेडिकला खातीर एस्पिरंट्स असतात ते भुरगे जिवाचें रान करून, म्हणजे पयलीं ही परीक्षा नाशिल्ली, गेली अनेक वर्सां ही एग्जाम चलिल्ल्या कारणान भुरग्यांची मानसिकता आनी भुरग्यांचो ह्या एग्जामी बद्दल सिरियसनेस तसो वाडला. पण आमी आज पळयतात की ही जेन्ना म्हणजे काही अशे पेपर लीक माफियांच्या कारणामुळे इतल्या भुरग्यांचे आज जी परिश्रम आसतले किंवा कश्ट आसतले, तर हे आज कश्ट खंय तरी तांकां फळ मेळना जालां. तर म्हाका दिसता की CBI हाजेर कडक म्हणजे इम्पार्शियल आनी फेर इन्क्वायरी करपाक जाय. आनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद सतत भुरग्यां बरोबर आशिल्ले, आसतले आनी सदांच रावतले. आज एकूण देशभर आमी हेच हो मुवमेंट चलयला की नीट पेपर लीक विशयान प्रत्येक जो कोण दोशी आसा तर तांकां आज सगळ्यां समोर हाडपाक जाय.